नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। IRBच्या 144 जाणांचे जावपाचे आसा प्रमोशन। तातूंत प्राधान्य दिवकूच वरिष्ठताय वळेरेंत गुड्डल आसावा। कोर्टांत वचपाची कॉन्स्टेबलांची तयारी। चौदा वर्सां मेरेन खंयच्याच भुरग्याक कसल्याच कामाक दवरूंक मेळना। ताणें शाळेंतूच आसूंक जाय, मात गोंयचे स्क्रॅप डीलर रियल इस्टेट उद्देगाक कायद्याचें पडिल्लें ना। चिल्ड्रन्स डे निमतान प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। गोंयचे नुस्तेमारी दर्या वाठाराचेर दर्यादेग पुलीस नुस्तेमारी खातें आनी गोंयचे नुस्तेकार दवरताले नजर। भायल्या राज्यांतले नुस्तेमारांची घुसखोरी वाडिल्ल्यान गस्त। भारतीय अमेरिकी सिने निर्मातो अशोक अमृतराज अंदू इफीत रिट्रोस्पेक्टिवांत अमृतराजाचे हॉलिवूड सिनेमा जया बच्चनाकूय आपोवणे। भारतीय सिनेमाक 100 वर्सां इफीत शताब्दी पुरस्कार। कळंगुटेच्या गोवा बीच रिसॉर्टाच्या 200 कर्मचाऱ्यांक कामावेल्यान काढले। गोंयकार भुंयपुतांक घरा धाडले म्हूण कर्मचारी देंवले रस्त्यार। पणजे मोर्चो, कर्मचाऱ्यांक आमदारांचो तेंको। आनी खेळा मळार अंडर 14 क्रिकेट सिलेक्शन ट्रायलीक 150 भुरगे। GCAचो सुदेश प्रभुदेसाय म्हणटा, भुरग्यां कडेन गोंयांत खेळपाची तांक। खबरो विस्तारान। IRB कॉन्स्टेबलाचे ज्येष्ठता वळेरेंतली गुड्डूल आसावां प्रुडंटान उक्ताडार हाडल्या उपरांत हे प्रकरण आनीक तापलां। बढतेंतले गुड्डूल आसावांक लागून अन्याय जाल्ले कांय IRB कॉन्स्टेबल्स आतां कोर्टांत वचपाची तयारी करतात। पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकारान अशें कित्याक केलें हाची आनीक खोलायेन चवकशी करपाचो यत्न प्रुडंटान केलो। मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण 140 कॉन्स्टेबल्स हवालदार जावपाचे आसात। तांचे बढते वेळार हे लिस्ट वापरतले। गोंय पुलीस दळांतल्या पुलीस कॉन्स्टेबलांक 5 वर्सां खातीर हवालदार म्हणून बढती दिवन IRBन धाडटात। अशा पद्दतीन धाडिल्ल्या पुलिसांक 13वो पगार आनी हेर भत्ते मेळनात। IRB आपणाल्याच कॉन्स्टेबलाक बढती दिवंक सोदता। 140 कॉन्स्टेबलाक सुरवेक बढती मेळटली। दुसऱ्या पावंड्यार आनीक 140 कॉन्स्टेबलांक बढती। IRB पुलिसांक 2006 वर्सा प्रशिक्षण दिलें। 2007 वर्सा IRBचें काम चालू जालें। कांय कॉन्स्टेबलांक बढती मेळ्ळ्या। IRBचें गणित, दरेक प्लटूनांत 30 कॉन्स्टेबल, 10 कॉन्स्टेबलांचो मुखेली ज्येष्ठ कॉन्स्टेबल, प्लटूनाच्या मुखेल्याची सेवा बुकार नोंद। IRB बटालियनांतल्या कांय पुलीस कॉन्स्टेबलाक 30 जुलय 2011 वाळपय पुलीस प्रशिक्षण स्कुलांत चवथीच्या आदले दिसा प्रशिक्षणा खातीर धाडिल्ले। IRBचो मुखेली विश्राम बोरकारान तांकां प्रशिक्षणाक धाडिल्ले अशी माहिती सुत्रांनी दिली। प्रशिक्षण पुराय जाल्या उपरांत बढती मेळटली अशें तांकां सांगिल्लें। IRB मदलो घुसपागोंदळ प्रुडंटान उक्ताडार हाडल्या उपरांत बरोच बोळा पडला। ह्या अन्याया आड कोर्टांत वचपाची तयारी कांय पुलिसांनी चलयल्या। प्रुडंटा खातीर आमचो खबराकार महेश गाडी। केंद्र सरकारान थारायिल्ले प्रमाण 14 वर्सां मेरेन खंयच्याच भुरग्याक कसल्याच प्रकारच्या कामाक दवरूंक मेळना। ताणें शाळेंतूच वचपाक जाय। 14 ते 18 वर्सां मेरेन थोडी जाण आयिल्ल्या भुरग्यांक जिवाक धोको नाशिल्लें म्हणल्यार नॉन हॅजार्डस काम दिवं येता। हो कायदो मोडटल्याक सरकारान 2 वर्सां मेरेन ख्यास्त आनी 50,000 रुपया दंड थारायला। मात गोंयचे स्क्रॅप आनी रियल इस्टेट उद्देग वेवसायाक ही गजाल तितली गंभीर दिसना। चिल्ड्रन्स डे निमतान रिपोर्ट। भारतीय बाल कामगार प्रतिबंधक कायदो आज मेरेन 14 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक जिवाक धोको नाशिल्ल्या म्हणल्यार शेतकामा सारकेल्ल्या नॉन हॅजार्डस कामां लावंक मान्यताय दितालो। पूण फुकट आनी सक्तीच्या शिक्षण कायद्या प्रमाण 6 ते 14 वर्सां मेरेन भुरगीं शाळेकूच वचपाक जाय। हाका लागून आतां बाल कामगार प्रतिबंधक कायद्यात बदल केला। आतां 14 वर्सां मेरेन भुरग्यांक कसलेंच काम लावंक मेळना। तशें केल्यार कामाक दवरतल्याक ख्यास्त 1 वर्सा वयल्यान 2 वर्सां मेरेन वाडयल्या आनी रोख दंड 20,000 वयल्यान 50,000चेर।
एखादे उद्योग व्यावसायिका कडच्यान परत परत अशी गजाल घडल्यार खास्त 3 वर्सां मेरेन वाडूं येता। गोंयांत चड करून भायल्यान काम धंद्या खातीर येवपी लोकांच्या भुरग्यांच्या बाबतीत ह्यो गजाली घडटा आसल्यो तरी हांगासरले स्क्रॅप डीलर आनी कायदो चालीक लावपी सरकारी एजन्सींनी हो कायदो गंभीरतायेन घेतला असो दिसना। 14 ते 18 वर्सां मेरेन भुरग्यांक थोडी जाण आशिल्ल्यान तांणी जिवाक धोको नाशिल्लीं कामां करूं येतात अशी कायदेशीर मुभा दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। गोंयचे नुस्तेमारी दर्या वाठारांत आतां दर्यादेग पुलीस, गोंयचे ट्रॉलरवाले आनी नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी नजर दवरतले। कन्याकुमारी सावन गोंयचे दर्या वाठारांत नुस्तेकार पावतात। ह्या घुसखेरीचे फाट भुंयेर गोंयचे नुस्तेमाऱ्यांच्यो संघटना, नुस्तेमारी खातें आनी दर्यादेग पुलिसांनी बुधवारा बसकेंत एकठांय गस्तीचो निर्णय घेतलो। हालींच दर्यादेग पुलिसांनी कन्याकुमारीचे 7 ट्रॉलर्स धरिल्ले। Our Goan brothers we have to save. So we took a step immediately. The next day we had a meeting. So now with the help of the SPs and all, we will really strengthen our coastal police and we will not let the other ships enter or unload any stock here in Goa. डिसिजन घेतला की फाल्यांच्यान पेट्रोलिंग कोस्टल पुलिसा बरोबर स्टार्ट करतले। 5 जाग्यांच्यान बोटी वतल्यो। 5 म्हणजे गोंयचे 105 किलोमीटर जो आमचो कोस्टलायन आहा तो कोस्टलायन राखपा खातीर 5 बोटी कोस्टल पुलिसाच्यो वतल्यो आनी प्रत्येक बोटीचेर आमचो एक डिपार्टमेंटाचो एक मनीस आसतलो कितें आनी हे रावंड द क्लॉक ते करता म्हणून सांगलें तांणी पेट्रोलिंग रावंड द क्लॉक आनी जे कोण वायलेट करता फिशींग आमचो मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्ट तांकां ते धरून हाडटले आनी आमी तांकां पेनलायज करतले अंडर MFR एक्ट कि रेगुलरली फॉर लास्ट 7 years अंडर द नोज ऑफ पुलिस हफ्तो इज कलेक्टेड एंड लिकर इज ट्रांसपोर्टेड म्हणून अनलोडिंग ऑफ फिश इज गोइंग ऑन एंड लिकर इज ट्रांसपोर्टेड लिकर फ्रॉम गोवा इज गोइंग अब्रॉड अंडर द नोज ऑफ दिस पुलीस म्हणून ते उपरांत हे 2 हवालदार सगळे हँड इन ग्लोव हांचे कडेन एकटो पडवळ म्हणून आनी एकटो हरिकांत। आमी मागला आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की हे बॅन करचे म्हणून फुडें हे चलोवपाक दिवचे ना म्हणून आनी आमचे कुट्टाळे पासून येवन ते हाली करता ते बॅन करचे म्हणून आमी तशेंच फिशरी मिनिस्टरा कडेन तशेंच डायरेक्टर ऑफ पुलिसां कडेन आनी डायरेक्टर ऑफ फिशरी कडेन मागलेले आहा की हे बेगीनूच बॅन करचे म्हणून ना तर ही इंडस्ट्री काबार जावपाचे पावंड्याचेर पावलेली आहा। अशें तर आनी एक वर्स पासून चलत जाल्यार म्हाका दिसना ही इंडस्ट्री फुडें वयतली म्हणून इतल्यानूच इंडस्ट्री फिशींग इंडस्ट्री आमची गोंयची इंडस्ट्री काबार जातली आनी आमी बेकाराक पडटल्या। आता घेऊ एक विसव।